ताज्या पाया विद्या मंदिराच्या पायाभरणी सोहळ्याक व्यासपीठार म्हजे बरोबर आसात आमचे मयीचे आमदार म्हजे मित्र बाब प्रवीण झाटी, तशेंच ह्या स्कुलाचे PTA अध्यक्ष बाब पांडुरंग कुर्टीकर, ह्या स्कुलाचे चेअरमॅन बाब राजूभाई सुकेरकर, ह्या स्कुलाचे सेक्रेटरी श्री सुभाष देसाई सर, विठ्ठलापूर ज्ञानप्रसारक मंडळ ज्यांच्यानी वो प्लॉट हेडगेवार स्कुला खातीर डोनेट केलो ते बाब ॲडवोकेट नारायण सावंत, त्याचबरोबर स्कुलाचे हेडमास्टर सदानंद मिशाळ, आमचे मनोज सावयकर चेअरमॅन ऑफ द KB हेडगेवार विद्या मंदिर, हांगासले स्थानिक चेअरमॅन, आमचे कारापूरचे सरपंच बाब दामोदर गुरव, ZP बाब महेश सावंत, ह्या स्कुलाचे इनिशिएटिव्ह घेवपी सुरवाती पासून बाब उल्हास केरकर, त्याचबरोबर आमचे कावन्सिलर रश्मी देसाई, शुभदा सावयकर, उपस्थितापैकी सुभाष वेलिंगकर सर आसात, बाब ह्या संस्थेचे तसेच अजून एक मान्यवर बाब बाळकृष्ण सावयकर, त्यांचोय खूप मोलाचो वांटो ह्या जागा डोनेट करपा खातीर आसा. बाकीच्या वेगवेगळ्या स्कुलाचे PTA मेंबर, सगळे स्कुलाचे PTAचे सगळे सभासद हेडगेवार संस्थेच्या वेगवेगळ्या म्हणजे फोंड्या आसतले, पणजे आसतले, वाळपय आसतले, ह्याय संस्थेचे प्रतिनिधी हांगासर खास करून आयल्या आणि हेडगेवार स्कूल सुरवात जाय पासून आतां पर्यंत तुमी सगळे जाण ह्या स्कुला बरोबर आसात. ह्या स्कुलाचे आनी हांवूय एक पॅरेंट म्हणून तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत करता आणि सगळ्यात पयली चक्क 2 वरां उशीर जाल्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. खरें म्हटल्यार म्हाका कशेंच शक्य नाशिल्लें, कसो टायम एडजस्ट करप हो म्हाज्या फुडें 100 प्रश्न आशिल्लो. बट म्हाजो मित्र बाब पांडुरंग कुट्टीकर म्हणपालो कितेंय करून तूं येवपाकूच जाय, पण हांवें तरी म्हजे कार्यक्रम सगळे कटशाट मारले आणि हांव आयलो. बट हांव परत एकदां दिलगिरी व्यक्त करता, म्हाका येवपाक खूप खूप उशीर जालो. आमी हांगासर येवच्या पयलीं सकयल बाब मनोज सावयकर आनी कलरकॉन हांच्यांनी स्पॉन्सर्ड केल्ल्या रोबोटीक लॅब हाजें उक्तावण म्हज्या हस्ते त्या स्कुलांत केलें आणि खास करून त्या लॅबांत हांवें पळयलें बाब आमचो चिरंजीव मराठे आणि चिरंजीव शेटये, त्याच बरोबर बाकीचीय भुरगीं त्या हितूर आशिल्लीं. हांवें ह्या दोगांचो उल्लेख मुद्दामून केलो कारण रोबोटीक आणि चिरंजीव शेटये हेणी तर प्रोजेक्ट जो सबमीट केला, आय थिंक तेणी म्हाका कॉन्फिडंटली सांगलें आय हॅव सबमिटेड दीस प्रोजेक्ट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणपाक लागलो. म्हाका आतां हो एप्रूव करपाचो आसा काय कितें. इट इज ट्रू, नॉट ओन्ली जोकिंगली, पण हांवें तेजी आयडियाज जी घेतली, तो मोबायलाचेर बसून थंय लायटी सगळ्यो ऑन ऑफ करता तें जालेंच, बट तो लायटीन फॉल्ट खंय आसा ओके तो सगळें टेस्ट करून अमकेच कडेन तुजो फॉल्ट आसा आणि परत तो तुज्या आमच्या स्टाफाक कंप्लेन तुजी परत पास ऑन कशी कंप्लेन करपाची आणि तेणी वचून तो करेक्शन कशें करपाचें इतकें बऱ्या रितीन ताणें म्हाका दाखयलें. मराठेचें तर विचारूच नाका, तेणी रोबोट आयदर ऑन द बॉर्डर थंयसर वचून सेन्सराचेर त्या कशा पद्दती तो रिवर्स येतलो आणि टायमींग कितल्या टायमींग आणि कितल्या डिस्टन्साचेर आसा हे रोबोटिकाच्या मार्फत हे दाखयलें. म्हणजे सुभाष देसाई सर उलयता आसतना फक्त संस्कारूच उलयतालो, संस्कार तर आसाच आसा, बट हांव तेज्याय पेक्षा खूब फुडें वचून म्हणटलो अशा पद्दतीचो आर्टिफिशियल इंटेलिजंट टॅलंट ओके आणि टेक्नोक्रॅट्स जे रेडी जावपाक जाय. डेफिनेटली म्हाका दिसता KB हेडगेवार स्कुलांतल्यान हो खरो टॅलंट हो तयार जाता आणि इट इज ओन्ली अँड ओन्ली बिकॉज ऑफ द टिचर्स. ती इंट्रस्ट घेतात. कित्याक सांगता हांव, म्हणजे आपलें सिलेबस हेंच म्हाजें सिलेबस हेंच हांव शिकयतलों आनी पुस्तकांत कितें आहा तेज्या भायर पळोवतना हें म्हटलें जाल्यार जावचें ना. ताज्याय भायरूय कितें तरी आसा, भुरग्याच्या तकलेनूय कितें तरी चलना आनी त्याय तकलेंतलें ताका कितें तरी एक्सप्रेस करपाक मेळपाक जाय, हें खरें शिक्षण आसा. पुस्तकांतलें कोणूय शिकयतलो, पुस्तकांतलें शिकल्या उपरांत हेच पेपराक येतलें तें तूं बरोवपाचें तुका मार्क पडटले, खूब सोंपें आहा. आणि 85 न्ही आतां तर 95 99% पावल्या. इट इज व्हेरी म्हणजे खूब खूब सोंपें आहा. हुशार असलेल्या भुरग्याक तर तें कांयच न्ही, हांव जाल्यार म्हणटलो म्हणजे तो 100% काडूं शकता. बट आमकां टेक्नोक्रॅट्स तयार करपाक जाय, म्हणजे टॅलंट भुरग्यांच्या मदीं कितें टॅलंट आसा हो सोदून ताका वाव दिवपाची गरज आसा. त्या खातीर
संस्काराच्याय बरोबर अशा पद्धतीचे टॅलंट सोदप आणि ताका ग्रूम करप हें गरजेचें आसा. डेफिनेटली म्हाका दिसता म्हणजे प्रत्येक फावटी कोणी हेडगेवार स्कुलान घातला काय म्हणजे अरे साखळीन केन्ना सुरू जालें, फोंड्यान केन्ना सुरू जालें, प्रत्येकाक प्रश्न पडटा आनी तो सरप्रायझिंगली विचारता. बऱ्या स्कुलांक परमिशन दिवपाक म्हाका कोणी सांगू नाका, म्हणजे सरान सांगता आसतना सांगताले तुमच्या फोंड्याचे वाळपयचें इश्कॉल आसतलें, कुडतरींतलें इश्कॉल आसतलें, फोंड्यांत हाय सेकंडरी आसतलें, सांकळेंतलें. डेफिनेटली आमकां बऱ्यो संस्था ज्यो खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता, म्हणजे इट इज जॉयंटली विथ द गव्हर्मेंट अलोन हें सगळें काम करपाक शकना. म्हणून ही सिस्टम तशी पळोवंक वचत जाल्यार ऑल द एडेड स्कूल ही पद्दत तशी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात चलता. आनी म्हणून तर गोंयांतल्यो ज्यो नामवंत संस्था आसा अश्योच अशा पद्दतीत म्हणजे तांच्यांनी उलयतना आसतना आनीक 2-3 गजालीचो उल्लेख केलो. आमी टिचर्स घेता, हे मेरिटाचेर घेता, तेंचे डेडिकेशन्स पळयलें वयता आनीच त्या टिचराक जो आसा होय सिलेक्ट केलो वता. ही गजाल तितकीच म्हत्वाची आसा. नाजाल्यार फाल्यां तो म्हणटलो हांवें डोनेशन दिवन घेतलां मरे म्हणटलो. त्या खातीर म्हणजे आपूण कितलो वेळ दिता त्या स्कुला खातीर, आपूण कितलो दिवपाक शकता, ही गजाल खूब म्हत्वाची आसा. आनी हांव संस्थेचें खूब खूब अभिनंदन करता ज्या पद्दतीत म्हणजे सुरवाती पासून ते आतां पर्यंत ह्या संस्थेचो डीप म्हणजे लोकांच्या मदीं खूब मोठ्या प्रमाणात प्रचार आनी प्रसार जो जाता. निश्चितच म्हाका दिसता अजुनूय बी वेगवेगळ्या म्हाजें तर म्हणणें आसा की तुमी प्रत्येक हांव एकदां राजूभाई सुकेरकरां कडेन उलयल्लो की प्रत्येक तालुक्यांनी तुमी तुमचें प्रायमरी स्कूल आनी स्कूल सुरू करचें की डेफिनेटली जेणे करून भावी पिढी जी आसा ही बरी पिढी घडपा खातीर सरकाराचो तुमकां सदोदीत तेंको आसतलो. निश्चितच तुमी अशा पद्दतीन ह्यो संस्था सुरू करच्यो. आमी म्हटलां की बऱ्यो संस्था सुरू करपा खातीर आमच्यो बंद पडलेल्यो शाळा चालू आसलेल्यो न्ही. हांवें म्हणटा आसतनाय म्हटलां गोंयांत प्रायमरी शाळा भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या वेळार तांच्यांनी सुरू केल्यो आनी तेज्या उपरांत फक्त 2012 हांव हें मुद्दामून सांगता म्हणजे तेन्ना मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हे चेअरमॅन आनी हांव मुख्यमंत्री आनी चेअरमॅन ऑफ GSIDC आनी हांव वायस चेअरमॅन फॉर द GSIDC. म्हाका याद जाता जवळपास 300 पेक्षा चड शाळा आनी इश्कॉलां गव्हर्मेंटाची 1961 ज्यो सुरू केल्ल्यो खंय तरी बारीक बारीक रिपेर करताले. 300 पेक्षा चड मायनर रिपेर आनी मेजर रिपेर्स हे आमी करपाक शकले आनी आज त्यो बिल्डिंग्स खूब बऱ्या पद्दतीत आसा. काही कारणास्तव म्हणजे भुरगे कमी आसा आनी कित्या खातीर वेगवेगळ्यो शाळा बंदय पडल्यो. बट अशा शाळांनी आमी वेगवेगळ्यो ज्यो बऱ्यो संस्था आसा ज्यो स्कुलां चलयता तांकां आमी दिवपा खातीर अलबत म्हणजे हायस्कूल्स चलोवपा खातीर खंयसरूच आमी फाटीं फुडें पळयना. हांवें थोड्याच दिसा पयलीं म्हणजे आश्रम स्कूल आमचे शिरोडा हांगासर चलता कल्याण आश्रम हांकां आमच्या बोरयेचें एक इश्कॉल खूब बंद पडलेलें तेंच तांकां आमी हँडओवर केलां की त्या स्कुलांत तुमी कल्याण आश्रमाचें स्कूल चलोवचें. त्या खातीरच अश्यो बऱ्या संस्थांनी सदोदीत फुडें येवचें. डेफिनेटली सरकाराचो तांकां सातत्यात सपोर्ट आसतलो. आमी रोबोटीक लॅबचेर उलयताले. आमी अंदूच्यान आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलां आनी कोडिंग आनी रोबोटीक हे हायस्कुलांत 6वेच्यात लागू केल्लें आसा. आमचे मास्टर ट्रेनर्स आनी ट्रेनर्स हांची पुराय ट्रेनिंग कंप्लीट जाल्या. आमचो एक्चुअली प्रयत्न आशिल्लो अंदूच तांकां जे इक्विपमेंट्स लागता ते अंदूच्यान प्रोवायड करचे पण काही कारणास्तव अंदू आमकां शक्य जालें ना. बट मोस्टली आमचे जे ट्रेनर्स सगळ्या एडेड स्कुलांनी गव्हर्मेंट स्कुलांनी जांकां ट्रेनिंग दिवपाक जाय ताजें काम हे ऑलरेडी जाल्लें आसा. फुडल्या वर्साच्यान स्पेशली द कोडिंग आनी रोबोटीक हे स्टँडर्ड 6 स्टँडर्डच्याच आमी म्हणजे मॅक्झिमम सगळ्या स्कुलांनी आमी सुरू करता. आनी निश्चितच रित्या तुम्ही जसो आता रोबोटीक लॅब म्हटला अटल टिंकलिंग लॅब हे आमी वेगवेगळे कडेन नीती आयोगाच्या मार्फत वेगवेगळ्या स्कुलांनी सुरवात केल्या आनी ह्या निमित्तात गोंयांतले जे टॅक्नोक्रेट्स रेडी जावपाक जाय ताच्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात मदत जाताली. फाटल्या दिसांनी हांव जेन्ना रिव्ह्यू घेत बसलेलो तेन्ना हांव पळयतालो की डे बाय डे मॅक्झिमम सीट्स ऑफ द इंजिनियरींग कॉलेजीस मागीर ते जावं सिवील इंजिनियर आसूं इलेक्ट्रॉनीक आसूं IT आसूं हाजे 30 to 40% सीट्स वॅकंट उरताले. वेरियस रिजन्स आसताल्यो तेच्या खातीर. बट ते सगळ्यो रिजनाचेर ओवरकम करता आसतना मॅक्झिमम भुरगे कारण फक्त BA BCom आनी BSc जालें म्हणून जावचें ना तर तांच्यांनी टॅक्निकल एड्युकेशन्स घेवपाची गरज आसा. काही जाण फक्त फीस एफोर्डेबल नाशिल्ली म्हणून प्रायवेट कॉलेजीचे सीट्स घेयनाशिल्ले. आमी फीस हे फावटी रिड्यूस करून
म्हणजे द DG गिफ्ट हाज्या सकयल तांची फीस रिड्यूस करून मोर दॅन 50% आमी रिड्यूस केली. 90,000च्या वयल्यान ती 30,000चेर फीस आमी डेफिनेटली हाडली. त्या खातीर अशा पद्दतीत इवन दो न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट जावपाची आसा, आमी ओनूच इम्प्लिमेंट करपाचें आशिल्लें, बट कोरोनाच्या ह्या महामारींतल्यान आमकां इम्प्लिमेंट करप शक्य जालें ना. बट ज्या पद्दतीत टिचर्स आनी एड्युकेशनिस्ट जांच्यांनी इंट्रस्ट दाखयला, माननीय मोदीजीत जवळपास 35 वर्सांच्या उपरांत देशाक न्यू एड्युकेशन पॉलिसी मेळ्ळ्या. ह्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आमकां नवीन पिढी आमची घडपा खातीर वेगवेगळ्या एड्युकेशन ह्या सिस्टमीत बदल जो आसा हो केल्लो आसा. हांव त्या खातीरय बी म्हणजे माननीय मोदीजींचे खूब खूब अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी डिसिजन घेतलें आनी ह्या देशाक कशा पद्दतीचें एड्युकेशन दिवपाक जाय. 30 वर्सां पयलींचें एड्युकेशन आमी आमच्या भुरग्यांक दिवन आतां ताजो कांयच उपयोग ना. खूब मोठो बदल जो जाल्लो आसा, त्या खातीर नवीन एड्युकेशन दिवपाक जाय. ऑलरेडी तेजेर सगळे पुराय म्हणजे सगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या रिजनल लँग्वेजींनी सुद्दां ताजो अभ्यास जावचो, सगळ्याच्या पर्यंत ती पावची म्हणून तेजे डिस्कशन डिबेट्स आमच्याय हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात डिस्कशन डिबेट्स जावन ताजी पॉलिसी डॉक्युमेंट्स तयार जाल्या. येता त्या नव्या एड्युकेशनाच्या पासून ट्रायल बेसिसचेर खूब कडेन न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेरूय बी निश्चितरित्या आमी स्टार्ट करतले हाजी हांव खात्री बाळगितां. अशेंच एड्युकेशन सेक्टरांत म्हणजे हांव फक्त उल्लेख हांव आज एड्युकेशनाच्या व्यासपीठाचेर हांव म्हणून सांगता की बरेचशे फावटी टीचर आयजूय थंयसर आझाद मैदानाचेर बसलेले आसा. टिचरांचे विशय हांव एड्युकेशन मिनिस्टर जाल्या उपरांत सोडयल्या, तितके आयज पर्यंत म्हाका दिसता एड्युकेशन सेक्टरांत केन्नाच सोडूंक नासले. हांव कोणी म्हणना, कित्याक सांगू, मागीर जे टिचर्स जे फक्त बाबडे जांकां 8-8, 9-9 हजारूच पगार मेळटालो, मागीर जे लेक्चर बेसीस आशिल्ले, पार्ट टायम आशिल्ले, थोडे जाण डबल पार्ट टायम आशिल्ले, पॅरा टिचर आशिल्ले, कोण स्कील, ह्या म्हाका खबर आसा, म्हाका तेजी समस्या जाणून घेतल्या आनी ताकाच लागून ताका एक सिस्टमीन घालपा खातीर थोड्या जाणांक 8-8, 9-9, 10-10 म्हयने पेमेंट मेळनाशिल्लो टिचरांक. ह्या सगळ्या जाणांक निदान मंथली रेग्युलर पेमेंट मेळपाक जाय आनी निदान तेजो ऑनररियम मेळपाक जाय. हांव ताका परमनंट इट इज जावंच शकना, कारण जे सिस्टम फॉलो करूनच ते परमनंट जावपाक शकतले. आनी त्यानुसारूच म्हणजे टिचरांचे वेगवेगळे प्रश्न हांवें एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून सातत्यात सोडयल्या. स्कुलांचे वेगवेगळे प्रश्न थोडेशे आमी कोरोनाच्या काळान थोड्यांच्यो आमी सँक्शन दिवंक शकूंक नासले, बट ऑलरेडी परत एकदा आमचो न्यू एड्युकेशन डायरेक्टरात हे सगळे सुरवात केला. निश्चितच रित्या ह्योय सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्योय बी जाग्यार पडटल्यो. एड्युकेशन क्षेत्रांत गोंय हे 1 नंबरचें राज्य आसा. हांव प्रत्येक फावटी प्राउडली सांगता, जावं ते गव्हर्मेंट सेक्टरांतले आसतले, एडेड सेक्टरांतले आसतले, अशा पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्सीस तुमकां खंयच्याच राज्यांत केन्नाच पळोवपाक मेळचे ना. बरेच जाण म्हाका सांगता म्हणजे कोणी जाय जाल्यार वचून पळोवचें, इतर राज्यांनी पळोवचें. हांवें मुद्दामून म्हटलां की इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ह्युमन रिसोर्स, वेल ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्स फ्रॉम द प्री प्रायमरी टू द PG लेवल हो आमच्या कडेन एट प्रेझंट अवेलेबल आसा. आनी तोय बी आमचे सगळे टिचर्स म्हणजे हे अपग्रेड जायत आसता. सगळ्यो एग्जामी आमी जांकां कंपल्सरी केल्या त्यो एग्जामी ते दीत आसता अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंट पॉलिसी. प्रत्येक फावटी त्योय दीत आसा. कोरोनाच्या ह्या काळात आमी पयले राज्य आसतलें जेंच्यांनी 12,000 टिचरांक ऑनलायन एड्युकेशन ट्रेनिंग दिली आनी त्याच पद्दतीत ते ऑनलायन सकयल्या लोकां पर्यंत पावोवपाक शकले. हायर एड्युकेशनान आमी दिश्टावो नांवाचो चॅनल सुरू करून तेंच्याय पर्यंत निश्चितच रित्या आमी पावले. अशा पद्दतीत वेगवेगळे एड्युकेशन सेक्टरांत बऱ्योचश्यो गजाली गोंय सरकारात केल्या आनी निश्चित रित्या त्या खातीर हांव सातत्यात म्हणटा, गोंयांत म्हणजे म्हाज्या कडेन पयशे ना म्हणून कोणाचें एड्युकेशन उरलें हें केन्नाच जावंक शकना. म्हणजे गोंयांत म्हाका दिसता ज्याच्या कडेन अप टू द 10th स्टँडर्ड पर्यंत तर आमच्या कडेन फीसूच ना. 12th स्टँडर्ड पर्यंत तर विथ मिनिमम फीस भुरगे शिकता, विथ मिनिमम फीस तेय बी म्हणजे आमी रिफंड दिता. मागीर वेगवेगळ्या आयदर OBC आसतली, SC आसतली, ST आसतली, ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवल पर्यंतची फीस आमी रिफंड दिवपाची पद्दत ही सरकारा कडेन वेगवेगळ्या आतां पर्यंत तरी फक्त जनरल कॅटेगरी खातीर नाशिल्ली. म्हाका याद आसा हांवें आमदार आसतना म्हणजे बर्सरी नांवाची स्कीम ही आमदार आसतना हांवें करून घेतल्या. त्या खातीर जनरल कॅटेगरींतलो भुरगो सुद्दां पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत ताजी फीस ही ताका रिफंड जाता. त्या खातीर सातत्यान म्हाका पयशे ना म्हणून हांव ग्रॅज्युएशनाक वचूंक ना, हें व्हरूंक ना, तर ती फीसची हा प्रोविजन सातत्यात आमी सरकारात केला. आनी आतां तर EWS म्हणजे इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन हाज्याय खातीर रिजर्वेशन शिक्षणात आसतलें, नोकरेंत आसतलें, स्कॉलरशिपीत आसतलें, हाजेंय प्रोविजन आमच्या सरकारात सातत्यात केला.
आयज हेडगेवार स्कुलाचो हांगासर फावंडेशन स्टोन जाता म्हाका खूब बरें दिसता. जरी हो कारापूर सर्वणान जालो जाल्यार आमी सगळे जाण म्हणटा आसतना साखळेत म्हणटा. खंय स्कूल आसा तर साखळेत म्हणटा. आणि हांव आमदार आणि मुख्यमंत्री म्हणून आमच्या ह्या साखळी परिसरात KG पासून PG पर्यंत, कारण आमी ऑलरेडी पोस्ट ग्रॅज्युएशन एड्युकेशन आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेजीत सुरवात केलें. म्हणजे MA इन 2 सब्जेक्टांनी आमी MA सुरवात केल्ली आसा अंदूच्यान. आणि डेफिनेटली त्या खातीर साखळी सारकिल्ल्या ल्हान शहरात आमी KG पासून PG दिवपी वेगवेगळी स्कुलां, कॉलेज, हायर सेकंडरी अशा पद्दतीचे आणि ताका जोडून आमी म्हणटा की टेक्निकल एड्युकेशन हे म्हणजे आमच्या साई नर्सिंगाचोय फावंडेशन स्टोन आमी थोड्याच दिसा पयलीं आमच्या साखळेत घातलो. म्हणजे भितर मागीर ANM नर्सिंग आसतलें, एक्सरे टेक्निशियन आसतलें, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन आसतलें. ह्या ल्हानशा शहरात अशा पद्दतीत बऱ्यो बऱ्यो संस्था आपले फावंडेशन स्टोन घालून म्हणजे त्यो वयर येता हें पळोवन आमदार म्हणूनय म्हाका खूब बरें दिसता. हांव परत एकदां तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आणि निश्चितच रित्या म्हणजे सुभाष देसाई सरान सांगला की ह्या समाजात डोनर्स खूब आसात, दाते खूब आसात, तांच्यानी केन्नाच ना म्हणूंक ना. खंयच्याय प्रत्येक कडेन बरें काम जाता, थंयसर मदत करपा खातीर सातत्यात लोक फुडें येत आसा. तुमी सुरू केल्ल्या कामाक खंयसरूच कमी पडची ना हाची म्हाका खात्री आसा. साखळे परिसरात हांगासरूय आशिल्ले डोनर्स, गोंयभरांतले डोनर्स सातत्यान तुमकां मदत करीत आसा. हांव तुमच्या बरोबर पेरंट्स म्हणूनय आसा आणि मुख्यमंत्री म्हणूनय बी तुमच्या बरोबर आसा. निश्चित रित्या म्हाज्याय कडल्यान ह्या पेरंट्स म्हणूनय बी डोनेशन ह्या संस्थे खातीर आसतलें. आणि ज्या ज्या जाग्यार तुमकां मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी मदत लागता थंयसरूय बी हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. जाता तितके बेगीत ही वास्तू पुराय जावची इतकेंच सांगता. आणि परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे आयच्या ह्या फावंडेशन स्टोनाच्या निमित्तान खूब खूब शुभेच्छा दिता. आणि सगळे जाण जे PTAचे वावरीत आसात, खूब वर्सां पासून तुमी सगळे जाण काम करीत आसा. म्हणजे सगळे जाण हे काम आपलेशें म्हणून करता, स्वताचें म्हणून करता. तांकां सगळ्या जाणांक ह्या फावंडेशन स्टोन घालता आसतना खूब उमेदीचो क्षण आसा. हांव परत एकदां शुभेच्छा दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. धन्यवाद सर. आमच्या ह्या वास्तू निर्मितीमध्ये महत्त्वाचे